नमस्कारो विश्व कोंकणी वाहिनींतू तुमक सगळ्यांकी स्वाभिमान पावलं म्हणले एक विशेष कार्यक्रमाक स्वागत हांव जयश्री पै प्रति एक व्यवसायाक म्हळ्यार प्रोफेशनाक ताजे म्हणले आकर्षण असता पण तशीची ಸ್ವಲ್ಪ करियरांतू हसनमुखी जावन जनाल सेव करतना आमकां भाईचे देश की भाईचे गांव संसारो पळोवच्याक मेळटा आतां तुमकां खंडीत कळून आसा पुरो हांव खंयचे करियर खंयचे प्रोफेशन सांगतस म्हणून तसले एक व्यवसायिक प्रोफेशन आशिल्ले तरणाटी यंग युवा प्रतिभावान कुमारी एअर हॉस्टेसय ऑफकोर्स कुमारी अदिती एस नायक आमगे लोटसाची म्हण सांगू का संतोष जातस हिगेले BCA पदवी जातरी तिगेल आवडी सुकून म्हळ्यार पॅशन आशिल्ले खातीर ती एव्हिएशना जॉइन जावन हांगा परिश्रम आत्मविश्वासू आणि सेवा मनोभावनेन एअर इंडियांतू कॅबिन क्रू जावन अर्थांचे 3.5 वर्ष सुकून सेवा दितस आणि तशीची आमगेले प्रयाणिकांक एक संतोषारी आणि सुरक्षित जावन प्रवास जावची तशी तिगेल हेल्प करतस काम करतस मस्त तरणाट्यांक एअर हॉस्टेस जावका म्हणले सपन असता जाल्यार प्रत्यक्षांतू ते कसले म्हणून मस्त खबर असना आजी आम्ही हे संदर्शनांतू अदितीले साधना तिगेले स्वप्न तिगेले केलेले पुरे अनुभव हे सगळे आम्ही ऐकूया आणि प्रेरण घेऊया म्हणताची अदितीक आमगेल वाहिनीतू स्वागत करूया अदिती नमस्कारू नमस्कारू आमगेल वाहिनीतू स्वागत तुका थँक यू भारी खुशी दिसतस आता मंगळूर आयिल्लस तू ऍक्च्युली तू आसचे बॉम्बे बेज Right. न्हय मिगेल बेस बॉम्बे बट हांव मिगेल 10 दिसू रजे रायल्या वय वंडरफुल म्हाका लकीली तू मेळ्ळी हांव तुका आपयतन यू वर देर व्हेरी नायस थँक्यू सो मच आता कसं म्हळ्यार म्हाका सुरवे सुकून सांग सुकून तुगेल परिचय दितची अदिती तुगेल स्कूलिंग की ताजे एक विशय सांगतवे हांव बॉर्न अँड बॉट अप मंगळूरांतू मिगेले अम्माल नांव अरुणा नायक ती आकाशवाणींतू अनाउन्सर जावन आसा मिगेल अन्नाल नांव सुदेश नायक तो गणेश शिपिंगांतू एज अ जनरल मॅनेजर काम करता आसा हांव मेनली सांगता म्हळ्यार हांव जल्म दिसता आय वॉज पुट इन क्रेडल अँड देन पुट इन टू कॅनरा सो फ्रॉम LKG टिल मिगेल ग्रॅज्युएशन हांव कॅनरांतू केलेलें फर्स्ट हांव कॅनरा उर्वान शिकली 10th ताई अँड मागीर हांव PU मिगेले कॅनरा कॉलेज College, मागीर कॅनरा डिग्री कॉलेजांतू हांव बॅचलर्स इन कंप्युटर एप्लिकेशन शिकल्या वय एकली चलडू तुगेल्या अम्माक तू वय हांव एकली दुव मिगेल आनम्माक मोगादू हांव वंडरफुल सो मिगेल ग्रॅज्युएशन जल सत्ता हांव ह्या कामा सेरवलेली सो एट द एज ऑफ 20 आय जॉइन्ड एज अ क्रू एव्हिएशन वय व्हेरी नायस लायक विषय आता BCA तरी जन साधारण ITंत वताची तू हें घेवचें कारण कसलें एव्हिएशन घेवचें कारण कसलें आनी तुगेल आनम्मान कशी प्रतिक्रिया केल्या हाका तुमगेल डिसिशनाक वय हांव मिगेल ग्रॅज्युएशन जल्ली सत्ता BCA जल्ली सत्ता म्हाका इतलें गोत आशिल्लें की म्हाका भारी मार्क्स मस्त लायक आयला म्हाका बट म्हाका तितलें कळला म्हाका डेस्क जॉब जेवता IT कोडिंग त्या पुरा म्हाका इंट्रस्ट ना म्हूण म्हाका तेदना कळलेलें जाल्यार अम्मान म्हणलें तूं मास्टर्स करी त्या नंतर तूं कसने आलोचन करी म्हळ्यार MCA अशा पुरो MBA अशा पुरो हांव म्हणल्यार वरी मिगेल आनम्मा हांव एकली दुव सो तांकां आशिल्लें की हांव मिगेल एक मास्टर्स जेव कोर न्हू मुखार मागीर कसन काम की कसं म्हूण मुखार सुका म्हणून जाल्यार तेदना हांव मिगेल कोविड बॅच जालेली मिती मिगेल ग्रॅज्युएशन ऑलमोस्ट जातना 3-4 मंथ्स डिले जालें तेदन पुरा तुगेल ग्रॅज्युएशन अशा पुरो मास्टर्स अशा पुरो पुरा कोर्सेस लेट स्टार्ट जाता तेदना मिगेल अण्णान मिगेल म्हाका पुरा कडेन देखून फॉर्म्स आनी हाडल्या म्हणलें खंयची कॉलेज तुका बेस्ट फील जाता थंय तूं जॉइन जा म्हणून तेदनाच हांव न्हू तो घरा बसून आशिल्ली तेदन हें इंस्टाग्राम युट्यूब तेदन पुरा मस्त ट्रेंडार स्टार्ट जाला तेदना
तेदन हांव हं. अशी चिंत तुगेल्या क्रूवान तांगेल्या दिनचरी कशी, हं. तांणी तांगेल्या एज फ्लायटान तांगेल्या डेली लायफ कशें जाता हं. त्या पुरो तांणी घालूं स्टार्ट केल्या. दिस इज हांव आउट ऑफ युअर इंटरेस्ट ते आउट पळयता ऑफ गेले. माय इंटरेस्ट म्हळ्यार हं. तुगेल्या इंस्टाग्रामान तूं पळयता आय वतना. थिंक इट इज तुगेल्या एआय अशा पुरो ऑर वय तुगेल्या वय. त्या इंस्टाग्राम या हं. येता ना हं. तुवें हं. खंयचे विशय आलोचन करतना ते ऑटोमॅटिकली तुगेल्या तेरा कांय फीडार आसता. वय इंस्टाग्रामार येवच्या पुरो ज्यो तुगेले युट्यूब शॉर्ट्सार येवच्या वय पुरो. वय. हां. सो तशी जाता जाता मिगेले इंस्टा, युट्यूब पुरो तांतूंत बोरून गेलेले. हं. की कशी जावची क्रू वय म्हळ्यार वय. तुका रिक्वायरमेंट हं. कसना हं. तुगेले एलिजिबिलिटी कसना हं. ते पुरो तुगेले म्हाका स्टार्ट जालें येवच्याक. हं. So out of interest only, I thought, Yes. why not Right. let me try? Exactly. Because nobody, Miguel, Anammal side, Kone, yeah, profession तू एव्हिएशन ॲज अ क्रू सोडी इवन हं. नोवेर नियर कसं म्हणता ग्राउंड अशा हं. पुरो ऑर हं. हं. नोवेर इज कोणाला नियर द येणीची प्रोफेशन कोणी येणीची. कोणे हां. येणीची. हां. सो म्हाका कोणे एक म्हळ्यार सपोर्ट अशा पुरो एज अ वय गायडन्स वय. अशा पुरो. हां. आतां आमी एक कोणे इंजिनियर ऑर हं. डॉक्टर हं. आमी वचून निमगिताची एक हं. गायडन्स घेताची. हं. सो म्हाका कोणेय गोतना हं. कशी वचचें कशी वय मुखार वय सुचें म्हणून. वय वय. सो म्हाका मेन आशिल्लें म्हळ्यार ऑनलायनाची हं. गुगल हं. मागीर तुगेलें ऑनलायन प्लॅटफॉर्म्स हं. त्या सोडा म्हाका विंगड खंयचे हेल्प म्हूण कसनी मेळ्ळी. हं. हं. आनी तुगेलें मस्त हें क्रू जावका म्हूण आसतना हं. तुका डिविएशन्स मस्त आसता. म्हळ्यार तुगेले मस्त नमून नमून इन्स्टिट्यूट आसताची. हं. 3 म्हयने भितर तुगेले क्रॅश कोर्सचे हं. एक हं. एक देड कोचिंग लक्ष कोचिंग. कोचिंग. हां. सो त्या आसता. सो त्या हां. करूं का बाबा हो. म्हूण म्हाका आशिल्लें. म्हळ्यार वय ग्रॅज्युएशन जातरी त्या वय कोर्स हांव कोरता की वय. नातल्यार आमगेली कंपनी म्हाका खंयचे हायर करना. हं. त्या म्हळ्यार इम्पॉर्टंट आस हं. की हं. मॅन्डेटरी की हं. त्या पुरो म्हाका कसनय गोतना आशिल्लें. हं. सो मागीर हांव त्या पुरो रिसर्च कोर न्हू हं. ऑलमोस्ट 1 म्हयने नंतर हं. ह्या टायमार कसो जालें हांव घरांतू बशिल्लें न्ही मिगेल खावचे वय पिवचे चड जालेले. वय. सो हां. त्या जाल्या निमित्त मिगेल वेटय चड जालेले. हां. सो फर्स्ट मिगेल इंटरव्यू आशिल्ले हां. मंगळुरांतू ओके. हां. फॉर इंडिगो एअरलायन्स. हां. सो तुका ಟೆಸ್ಟ್ कसले दिला की ताका? इंटरव्यू आपोवचे खंयच्याक कशे फुडें? कसनय टेस्ट ना. इट इज एप्लिकेशन. एप्लिकेशन येना. हां. इट्स हें तुगेले वॉक इन इंटरव्यू. अच्छा. हो Yes, so ग्रेट. it's a walk-in interview. So हां. if anybody is interested, you can हं. just go. तुका मात्र तांगेल ऑफिशियल वेबसायट तू हां. दिसता. तू खंयचे एअरलायन डॉट करियर्स म्हूण घालारी. हं. तांगेल मस्त पुरो आसता पायलट्स हं. क्रू. सो हां. तांतू क्रू ऑप्शना चमकलारी तुका हां. खंय केदाना कसो इंटरव्यू हो, आसा. हो, सो हो. तुका पुरो दिसता. हां. सो इंडिगो मिगेल फर्स्ट मंगळुरांत आशिल्लें. हं. त्या हांव थंय वतरी म्हाका हं. कळ्ळें फर्स्ट राउंडान तुजी मिगेल ओवरवेट ऑलमोस्ट 7 to 8 kgs. हं. हं. सो हाज्या कशी फुडें मिगेल प्री प्रिपरेशन्स पुरा मस्त आशिल्ले. हं. म्हाका हायट रिक्वायरमेंट एंड वेट म्हाका गोत आशिल्लें जाल्यार एक ट्राय कोरया म्हूण हांव चमकलेली. वय वय. सो एनी एक्सपिरियन्स जाता. एक्सपिरियन्स वय मेळटा म्हणून वय. त्या हांव आज ताई खंयचे इंटरव्यू दिनी. वय. सो हां. मेनली त्या जाल्या निमित्त हांव लायकलें एक ट्राय कोन्न पळया. वय. हां. सो ताच्या पयस फुडें मिगेला पासपोर्ट नाशिल्ले. ओह. हो. सो तूं म्हणटना मिगेला आनंदान म्हाका कशी सपोर्ट केली म्हळ्यार हं. फर्स्ट मिगेला पासपोर्ट नाशिल्ले. हं. म्हळ्यार आशिल्ले एक्सपायर जालेले. हं. सो अम्मान म्हणलें म्हाका एक पासपोर्ट जाय. सो त्या पासपोर्ट ऑफिसा वच्चो न्हू हं. अम्मा मिगेलो ठेव न्हू आनी बेसीक तुका मेकअप गोतो सुका हं. म्हळ्यार नीट ड्रेसींग मेनली टू वंडरफुल. वय यू हॅव वय. टू वेअर नायस फॉर्मल आनी मेकअप तुगेलो समज सुका केस तू चंद बांदून येवका. हं. सो त्या पुरो इम्पॉर्टंट कदल ताय म्हाका मेकअप कसं क्रीम कसं मॉइश्चरायझर कसं त्या पुरो कसनय गोतना आशिल्लें. हं. हं. अम्मा म्हणलें अम्मा म्हाका मेकअप जाय म्हणून. हं. सो तिन त्या वे घेवन दिल्ले. हं. म्हळ्यार दे हॅव सपोर्टेड मी कंप्लीटली थ्रू आउट. येस. येस. सो दे हं. नेवर सेड की ना अच्छा. हें कसं रिएक्शन कसले कसनय ना. वय. आनी अम्मान लेकील म्हळ्यार अम्मान मस्त लायटली हे घेतल्या. हं. इतल्या म्हळ्यार तीन लेकल्या इतली दूर वचुका 21 इयर्स हांव मंगळूर सोडून वच्चें न्ही. वय सो वय त्या वय. म्हाका अम्मान म्हणल्यार अम्मान तितले फर्स्ट इनिशियली तितले सिरियस जावन घे न्ही. हं. हांव म्हणना पळया कसं वय करता म्हणून. वय वय. तशी मागीर हांव मिगेल नेक्स्ट इंटरव्यू दिलेलो विस्ताराक. ओहो. सो देन आय गॉट सिलेक्टेड इन विस्तारा. ताचे हं. पयस फुडें 3 months आय स्टेड एंड आय मिगेल वेट मस्त हो, उणी हो, केला हांवें. हो, हो, आय हो. रिड्यूस्ड ऑलमोस्ट 8 kgs. ओह. सो हं. प्री बाय प्रिपरेशन डाएट by diet first एक्सरसाइज I strictly cut down on all the तुगेले फॅट्स sweets वय. carbohydrates पुरा खाली vegetables त्याचे खावचे आशिल्ले तावे म्हाका अम्मान कोन्न दिवचे आशिल्ले. आनी सांजे आमी 1 घंटो वॉका वता आशिल्ली. सो तिगेलो हांव वता आशिल्ली. मागीर एक 25 minutes हांव योगा करता आशिल्ली. अच्छा. Actually I'm a very lazy person, हं. but it something has to Go inspire as you yes, and yes, so yes. that is the reason तुगेलें स्वप्न एक कोरका म्हूण एक आशिल्लें. सो त्या एक छलार हांव एक
कसं असं उणी हं. कोरका मिळेल का तरी केलेला येस. सो 7 kgs I reduced हं. and मागीर मिगेले second interview I gave in Vistara हं. and I got selected. ग्रेट. So हां, yeah, हां. so they have been throughout मिगेल आनमान म्हाका हं. full support केला. So हांव त्या विशयार तांकां केन्नाय आभारी जावन आसा. ग्रेट, ग्रेट. వండర్‌ఫుల్. आतां सिलेक्शन जालें. नंतर कसलें ट्रेनिंग जो कसलें आसता की सिलेक्शन जातरी यू विल बी वेरी हॅपी दॅट टायम न्हू तेन्ना सिलेक्शन जालें कुडले भारी Yes. खुशी जावन आसता. As Yeah. soon as I got selected, हं. म्हाका अम्मा येवन म्हणलें मेल येता कितें? वय मेल तेंची तुका सांगताची ओह! ऑन द स्पॉट तूं वाव! डॉक्युमेंटेशन प्रोसेस आवर्स हं. म्हणून आनी लँग्वेज खंयची आसता इंटरव्यून तुका? इंटरव्यू इज इंग्लिश बट हिंदी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हळ्यार आतां मेनली तूं साऊथ सायड जेन्ना पळयला री तांकां थोडे एक हिंदी एक्सेंट येता म्हळ्यार तूं एक हिंदी उलयतना तांणी साऊथ इंडियन म्हूण कळटा सो तें तुगेले थोडे तुगेले होल्ड ऑन युअर लँग्वेज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बट आय थिंक तें तूं प्रॅक्टीस केल्यार इंटरव्यूवारी तांकां उलयतना कळटा. उलयतना कळटा तुगेले Right, एक पर्सनल इंटरव्यू आसता HR लोटू हं. कोणे साऊथ म्हळ्यार सतत आनी हिंदीन स्टार्ट करचे हं, कॉन्वर्सेशन हं, इता म्हळ्यार तांकां एक धैर्य, गत वय, आसता ना गत की आसता, वय, हांगेल त्या वय. एक वॉयस मॉड्युलेशन आनी त्या वॉयसांतूच त्या एक एक्सेंट येता म्हणून करेक्ट. त्याच्या निमित्ताने हिंदी उलोवचे हं. एक तांणी म्हणताची तुमी कसं एक थोडे हिंदी उलोव येतवा म्हणून अच्छा. सो ते व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी हायट रिक्वायरमेंट वेट हं. रिक्वायरमेंट हं. तुगेले BMI म्हळ्यार बॉडी मास इंडेक्स हं. सो आतां तूं एक हायट तुगेले 160 सेंटीमीटर आसल्यार सो अकॉर्डिंगली तुगेले वेट आसूका सो तें मागीर हिंदी आनी इंग्लीश प्रोफिशियन्सी लँग्वेज प्रोफिशियन्सी अँड मोर इम्पॉर्टंटली कॉन्फिडंट सो इफ म्हळ्यार इवन इफ यू सेल्फ गूफ कॉन्फिडन्स. yes if you're confident then it is like you are right so that is very important आनी पळोवचे मेन तें तूं कितले म्हळ्यार इता म्हळ्यार तूं फ्लायटारी 100 गटले जना लोटू तुका डील करूं आसता तुची त्या नर्वसनेस आनी तुका भितर देखून भंय आसल्यार फ्लायट तूं कशी हँडल करता म्हणून तांगेले एक थॉट प्रोसेस विच इज डेफिनेटली सम म्हणून हांव नमगता वंडरफुल वंडरफुल. आतां जालें ट्रेनिंग कशी आशिल्लें तें कशें आशिल्लें की कशी त्या पिरियड कितले पिरियड आसा दिताची ट्रेनिंग? ट्रेनिंग 3 महिने आसता डॉमेस्टीक एअरलायन्साचे आमकां 3 महिने आसता इंटरनॅशनलचे उणे आसता तांगेल्या रिक्वायरमेंटा प्रकार सो हांगा मिगेल मानलेकले ट्रेनिंग आसूचे गुरगांवांतू डेली सो तेदोन मिगेल मानलेकले ही गुरगांवां वचून एक वार भितर म्हाका धांवन येतली म्हणून इता म्हळ्यार टू नॉर्थ म्हळ्यार आतां बँगलोर ताय हांव ऑड न्ही. वॉर्ड ना वय, म्हळ्यार लागींच लागीं म्हळ्यार, आसा वय, म्हूण वय. आसा सो गुरगांव म्हळ्यार मस्त दूर जाल्ल्या तेन्ना मानलेकला ही एक 10 दीस भितर 15 दीस भितर म्हाका धांवन येतली म्हणून बट आय टूक इट एज अ चॅलेंज आनी फुल Yes. फिनिश करतना माय मॉम वॉज व्हेरी की वा हांव लेखन तूं इतल्या फिनिश आनी कोर न्हू कामार पावत म्हणून तशी फर्स्ट हांव 3 मंथ्स आसता ट्रेनिंग त्या ट्रेनिंगांत आमकां नमून नमून विशया वयर आमकां फर्स्ट ट्रेन करताची मेन आसूच म्हळ्यार सेफ्टी आमकां एक एअरक्राफ्टान तूं वयरी सकल मुखारी मागशी कसं आसता म्हूण पुरा सांगतात आनी म्हळ्यार फाय कसं न्ही आतां एक एमर्जन्सी आयलारी फर्स्ट आमी रेस्पॉन्सिबल म्हळ्यार जन जना कसले कळना. की जन कसं करता म्हळ्यार फर्स्ट तांणी आमगेले तोंड पळयताची पायलट आसता कॉकपिटा भितरी सो ताका मस्त 1000 विंगड विशय आसा सो आम्ही वी आर इम्पॉर्टंट म्हळ्यार आम्ही कशी त्या फ्लायटान तूं हँडल करताची और कशी मुखारसून तांकां सेफली लँड करेस येताची तें आमगेल रेस्पॉन्सिबिलिटी सो फर्स्ट आमकां सेफ्टी विशयारी म्हळ्यार प्रति एक एअरक्राफ्टाचे टायप विंगड आसता एअरबस आसा पुरो जो बोईंग आसा पुरो सो प्रति एक आमकां एअरक्राफ्टान तूं कितली डोर मागीर कसं इक्विपमेंट्स आसा त्या पुरो शिकयताची मागीर मेडिकल एमर्जन्सी शिकयताची मेडिकल एमर्जन्सी म्हळ्यार वी आर जस्ट फर्स्ट एडर्स म्हळ्यार आतां एक एमर्जन्सी लँडिंग करचे पशी फुडें एक मेन आतां तूं कसं ना एक 10 मिनिट भितर आम्ही कसं करूं जाता तें आमकां शिकयताची फर्स्ट एड मागीर सिक्युरिटी तुगेले फ्लायटारात मस्त गोल्ड त्या पुरा मेळटा सो त्या आमकां एविएशन सिक्युरिटी म्हूण आसा त्या शिकयताची म्हळ्यार कशी तुमी खंय कसं पॉसिबिलिटी आसा खंय तुगेल्या
मिसहॅप जावच्या पुरो जेवो कसने रॉंग वचच्या पुरो सो ताजे आमकां 1 वीक सो एवरीथिंग प्रत्येक ट्रेनिंग आमकां पिरियड ऑफ टायम आसता 15 डेज आमकां सेफ्टी शिकयताची 15 डेज आमकां फर्स्ट एड 1 वीक आमकां या सेक्युरिटी विशयारी मागीर डेंजरस गुड्स म्हण आसता म्हळ्यार केलो तूं सामान चॅलेंजिंग वय म्हळ्यार तुगेल गुड्स तू केलो फ्लायटा भितर व्हरूना आतां आमकां बॅग्स आमी व्हरताची फ्लायटा भितरी सो त्या फ्लायटान तू कसने डेंजरस आयटम व्हेल्यारी फ्लायटाक उज्जू लागू पुरो सो त्या पुरो आयटम इन्फ्लेमेबल कसने आशा पुरो सो त्या पुरा तुका खंयची अलाउड खंयची व्हरेत खंयची व्हरूना त्या पुरा शिकयताची सो पुरा 3 महिने आमकां फुल पिरियड आसता बट बदम म्हणका म्हळ्यार पुरो जेन्ना कंप्लीट करूं जायना इता म्हळ्यार मिगेल फर्स्ट इनिशियल बॅचान तू आमी 25 पीपल आशिल्ली बट हे 3 मंथ्स ग्रॅज्युएट जातरी ऑलमोस्ट ओनली 15 पीपल वेर लेफ्ट बिकॉज आनी आमगेले DGCA देखून एक लायसन्स्ड आमकां हें मेळटा कार्ड सो तांगेले एग्जाम्स इट इज नॉट कंपनील एग्जाम्स सो तूं ते चीटिंग करचे ऑर वयर सकल करचे सो तांणी येवन तांणी टेस्ट करता रिटर्न आसता प्रॅक्टिकल आसता सो मस्त पुरा टेस्ट आसता सो तूं ते फेल जाता म्हळ्यार मेजर पीपल तांकां ते पास करूंक जायना केलो जन सोडताची केलो जन हेल्थ इश्यूज निमित्ती म्हळ्यार तांकां तितले 3 महिनो एक नमून तांकां फील जाता की जायना मुखार वच्चाक म्हणून इता म्हळ्यार त्या 3 महिन्याक होम सिकनेस जाता एक ताज्याक डबल तुका फ्लायटार आसा रात्री उठोवचे सकाळ उठोवचे सो तेची तांकां फील जाता हें आमकां जायना म्हणून सो 25 पीपल देखून आमी ऑलमोस्ट 15 पीपल तयार येयलीची लास्ट मिगेल ग्रॅज्युएशन म्हणटना सो ऑलमोस्ट 10 पीपल लेफ्ट ऑर due to some reasons they couldn't pass or continue the tugella pura training process ट्रेनिंग खंय दितात तांणी खंय हॉटेलांत राबोवन की इनिशियली तुका एक 15 डेज तांणी स्टे दिताची त्यानंतर तुम्ही कसने PG डिफिकल्ट पार्ट आसता डिफिकल्ट इन ट्रेनिंग सेफ्टी इज व्हेरी डिफिकल्ट इता म्हळ्यार तुगेल्या चॅलेंजिंग व्हेरी चॅलेंजिंग तुका उदका भंय आसल्यार वी हॅव टू जम्प इन वॉटर सो त्या उदका भंय आसल्यार वय हायटा देखून इट इज अ फीट इता म्हळ्यार त्या परत तू पास जाऊ का इता म्हळ्यार तुका लायसन्स मेळका जाल्यार तूच बिल्ल्यार तुका मागीर मुखार सून तू कशी कोणाक हेल्प करता व्हेरी गुड सेकंड इज तुगेल्या क्रॅश लँडिंग ऑल्सो म्हळ्यार तुगेल्या हायटार देखून तुका स्लायड देखून उड्डूक आसता सो हे पुरो मस्त जना फोबिया आसता म्हळ्यार भंय आसता हायट देखून उड्डू जायना ऑर क्लॉस्ट्रोफोबिक आसता केलो जन सो तांकां पुरो ते कंटिन्यू करूं जायना सो हेल्थ इश्यूज आसता पुरो कसने हेल्थ इश्यू आसता पुरो सो ते पुरो कसने भंय आसल्यार तुका ते कंटिन्यू करूंक मस्त कशें जाता म्हाका तुगेले तोंडार कॉन्फिडन्स पळोवन इतली खुशी जाता की तूं खंडीत एक लायक हें करून घेतिला सर बारी खुशी तशीची एक कॅबिन क्रू वाले दिनचरी कशी आसता दिनचरी म्हळ्यार मॉर्निंग टील इवनिंग डे सो आमकां कसने पर्टिक्युलर हांव फर्स्ट म्हणल्यार वरी डेस्क जॉब न्ही सो 9 to 5 म्हणून कसने ना एक सकाळ फ्लायट आसता पुरो दनपार फ्लायट आसता पुरो रात्री फ्लायट आसता पुरो सो आमगेल ऍप आसा तांतूं आमगेले सगळे म्हयन्याचे एक रोस्टर म्हणून रिलीज जाता सो तू ऍक्च्युअली गोत आसता एक म्हयन्यान तू खंय वता तुगेले कस फ्लायट आसा म्हणून सो आज म्हाका सकाळी अर्ली मॉर्निंग फ्लायट आसल्यार 5:30 म्हगेले एटलिस्ट हांव 1.5 hour म्हळ्यार 1.5 घंटो पुढे हांव रेडी आसूं का इता म्हळ्यार म्हाका उठा न्हू रेडी जावं न्हू तुगेले बार सोर न्हू एअरपोर्टा पावचे म्हळ्यार म्हाका एक 1.5 घंटो पुढे हांव स्टार्ट करता सो म्हगेले एक 5:30 रिपोर्टिंग जाल्यार फर्स्ट आमकां एक प्रति एक बॉम्बे आसा पुरो दिल्ली आसा पुरो आमकां एक बेज तू एक ऑफिस म्हण आसता ते फर्स्ट आमगेले ब्रेथ एनालायझर टेस्ट म्हळ्यार तुगेले अल्कोहॉल 12 to 14 hours प्रायर आमी कसने अल्कोहॉल कंज्यूम करूं ना सो त्या जाल्या निमित्त आमकां एक टेस्ट आसता सो त्या टेस्ट आमी फर्स्ट पास करता त्या टेस्ट पास करून जाल्यार मस्त पुरा तुगेले एवरी फ्लायट फ्लायट न्ही आमकां स्टँड बाय म्हण आसता म्हळ्यार खंयचे फ्लायट कोणें येयनी जाल्यार तक समेत आमी ते टेस्ट करून बेसुका त्याच्यात तरी आमगेले एक रूम ब्रीफिंग रूम म्हण आसा सो थंय आमगेले एक एअरबस एग्जाम्पल धरल्यार स क्रू आसताची तातूंत एक सुपरवायझर आसता वरलेले 5 ऑनलायन कॅबिन क्रूज सो आमी पुरो जन 6 जन बेसून आज आमी खंय वच्चे इता म्हळ्यार आमी तांकां फर्स्ट टायम पळोवचे हांव तांकां फूल दीस जो आज थंय पळोवन अशें सो त्या टायमाची आमी
इंट्रोडक्शन Know to each दिवचे other. नो वय टू ईच अदर वय वय सो त्या आमी आमगेले इंट्रोडक्शन करताची आमी खंय वता आसा म्हूण आमी हम्म, डिस्कस करताची हम्म, आमगेल्या कॉकपीट क्रू कोण हम्म, आमी कशी एक सर्वीस कोरका और फ्लाईट आमी कशी काडका वटूची टुगेदर वटूची टुगेदर एज अ टीम बिकॉज येस त्या टीम त्या मुमेंटार जालेले सो आमी प्लॅन कोरनू वय तसं नाही केलेलं नाही व्हेरी सो नाईस एव्हरीबडी इंटू त्या कॉर्डिनेशन वय आसूं का तू वय त्या केल्यार हांव त्या करता म्हणून करेक्ट सो त्या आमकां त्या मुमेंटार आमी डिसायड करचे सो एक 15 मिनिट्स पुरो आमी त्या डिस्कसनी कोरनू मागीर आमी एअरक्राफ्टाला वचचे सो मागीर आमगेले एक फ्लायट जाल्यार डे फ्लायट म्हळ्यार खंयचे एक वचून येवची जाल्यार दॅट इज कॉल्ड क्विक टर्न अराउंड सो त्या जाल्यार आतां कोची बॅक करून येयली म्हळ्यार संजे आमी वापस घरा येता आनी एक असो आमगेले लेओवर फ्लायट इंटरनॅशनल आसा पुरो जो डोमेस्टीक आसा पुरो आमी अहमदाबाद रबलीची चेन्नई रबलीची सिंगापूर रबलीची सो ते आमगे लेओवर फ्लायट म्हळ्यार आमी नेक्स्ट डे म्हाका शेवचे आनी आमगेले एक फ्लायट देखून आनी फ्लायटाक 12 आवर्स गॅप आसूं का अच्छा आतां आमकां एक लेओवर मेळ्ळार मिनिमम 12 आवर्स ऑफ रेस्ट इज इम्पॉर्टंट म्हळ्यार मॅन्डेटरी वय सो आतां कोची बॅक केल्या बॉम्बे कोची बॉम्बे एकी हांव 3 सेक्टर केल्या कोची बॅक कोरनू डेली लेओवर आनी म्हाका ते लेओवर मेळ्ळा सो हांव 12 आवर्स ऑफ रेस्ट नंतरची तेय देखून हांव म्हाका शेव येता ग्रेट रायट सो इट इज इम्पॉर्टंट इफ इट इज अ लॉंग डिस्टन्स तुका इतलें आजूका. मेळटा आनी लॉंग डिस्टन्सा प्रकार चड आतां वय तेंचे आनी चड आसता चड आसता हें हांव डोमेस्टीक एग्जाम्पल वय, घेतलें नाजाल्यार वय. 24 आवर्स 48 आवर्स सो तशी तितली रेस्ट इम्पॉर्टंट आतां Important. 15 आवर्स फ्लायट केल्यार 72 आवर्स रेस्ट दिवंक तांणी म्हाका हो, हो, त्या हो, हो. डेस्टिनेशना वतरी सो ताज्या निमित्त आमकां भोंवच्याक पुरा गंमत जाता खंयची गांव भोंवली तू हांव आतां मस्त ले ओवर मस्त कडेन जाता ना न्हय वय? ते वय भोंवचे मस्त म्हळ्यार. आसा इंडियान तू हांव मस्त भोवल्या बट इंटरनॅशनल म्हणका म्हळ्यार हं. हांव बोईंग ट्रेन्ड एज वेल एज एअरबस ट्रेन्ड सो एअरबस आतां हांव तुगेले दुबय अबुधाबी मागीर सिंगापूर बँकॉक मॉरिशस Oh. मेजर मिडल इस्टर्न कंट्रीज Uh-huh. थंय पुरा चमकल्या आनी तुगेल्या इंटरनॅशनलान तूं आतां बोईंग ट्रेन तरी हांव लंडना चमकल्या मागीर Oh. टोरोंटो Mm. सो मागीर US लायक एक कॅबिन वय, वय. क्रू जाल्यार मस्त गांव मस्त भोंवयता गम्मत तशी फूड डे खंयचे गांवान तूं ते गांवचे फूड डे टेस्ट कर जाता न्हय वय? वय. तो खंयची लाय जाता भायरी ऑफकोर्स आय एम अ फूडी म्हाका खावची म्हळ्यार मस्त इश्ट आनी इंडियांत म्हणका म्हळ्यार हांव तितले इंटरनॅशनल ट्राय केला ना बट इंडियांत हांव ट्राय केलेले इतले तुगेले वेरायटी आनी टेस्ट हांव खंय भायर मेळटा म्हूण सांगना कित्याक म्हळ्यार आमगेले तें तूं खंय चमकला रे तुका डिफरंट वेरायटी मेळटा करेक्ट अहमदाबाद चमकली आतां हैदराबादान तूं तुगेले निलोफर कॅफे म्हूण आसा थंयचे टी आनी बन मस्का मागीर तुगेले अहमदाबादान तूं तांगेले फाफडा जिलेबी आनी कसं न्ही फॅन्सी प्लेसीस न्ही तुगेल खाव गली टायप्स म्हूण आसता सो थंयची तुका ऑन रोड सायडची तुका तितले वेरायटीज आनी तितली टेस्ट आसली तूं खंय इंटरनॅशनल खंडीत मेळ्ळी तर ती एक स्टेटाचे तांगेल स्पेशालिटी आसता आतां हांव मुंबई आसता सो महाराष्ट्रांत हांव कितले टायम देखून आसा करेक्ट इवन देर तुगेले सी फूड पुरो भारी लायक आसा सो त्या टेस्ट म्हाका आज ताई खंय हांव इतले जाग भोवला रे लायक विषय आतां फ्लायटार वताना तुगेले पॅसेंजर्स आलवटू रियाक्शन कशें आसता तांगेले कसले फन्नी रियाक्शन जो कसले जाल्यार उडगास आसकी कसले वय हांव एक्चुअली फन्नी म्हणचे बदला हांव एक पाटी कपिल देवालोटो फ्लाय केल्लेले सो तो बिझनेस क्लासा बसून आशिल्लो सो ही वॉज ऑल टायर्ड अँड ही जस्ट वॉन्टेड टू हॅव अ कप ऑफ कॉफी सो द थिंग ही टोल्ड मी खंय वताल ते फ्लायट इट वॉज नॉर्मल डोमेस्टीक फ्लायट बँगलोर बॅक तशी कसं सो तो म्हाका म्हणटा आशिल्लो म्हाका एक कॉफी जाय बट नॉट एज फेअर एज यू एज फेअर एज मी सो दॅट इज द थिंग म्हळ्यार तुगेला इतली गोर म्हाका कॉफी नाका मिगेला इतली गोर कॉफी जाय म्हाका सो दॅट इज हाऊ ही एक्सप्लेन्ड हाऊ इज कॉफी ही वॉन्ट्स सो त्या एक मागीर पॅसेंजर आलोटे मस्त केलो जन दे आर व्हेरी मच ग्रेटफुल आमकां म्हळ्यार तांणी आमगेले गाली येताची आनी मस्त जनान आमकां लेटर्स बरोवन दिला सो म्हळ्यार थँक्यू सो मच फॉर टेकिंग केअर आनी तशें पुरा आनी आमकां एज अ क्रू वी आर नॉट अलाउड आमकां टिप्पणी घेवच्या ना म्हळ्यार इफ एनीबडी ऑफर्स ऑल्सो आमी एज अ कंपनी रूल आमी घेवच्या ना कितली जन आमकां प्लीज प्लीज म्हणून म्हळ्यार घेयाची आमी एज आउट ऑफ ग्रेटफूल ग्रॅटिट्यूड दिवचे म्हणून तितल्या म्हळ्यार तितल्या एक मोग आसता फ्लायटा वयरी म्हळ्यार फ्लायट तांगे लायक जाल्ले सो तांकां तितली खुशेरी तांणी म्हणटाची लायक विषय आतां
तुका विंगड खंयचे हॉबीज कसले आसा हाजे वटूची फ्लायिंग जाल्यार हॉबीज करूं टाइम मेळटा वय ऍक्च्युली म्युझिक आत्ता बदल म्हणका म्हळ्यार 3-4 वर्स दोकून म्हाका तितले टाइम मेळ्ळी बट हाज्या पयलीं फुडें हांव ड्रॉइंग क्लासांतू एज अ मिगेल घरा म्हागशीच एक ड्रॉइंग क्लास आशिल्ले थंय हांव वता आशिल्ली मागीर आय वॉज अ भरतनाट्यम डान्सर फॉर ऑलमोस्ट मिगेल ग्रॅज्युएशन थंय हांव केलां अच्छा बट ताजे नंतर म्हाका कंटिन्यू करूं जायनी सो मागीर हांव मस्त अँकरिंग आनी एमसीज करता आशिल्ली वेन आय वॉज इन स्कूल कॉलेज वाव मे बी दॅट हेल्प यू अलॉट a lot to get मिगेल ते कॉन्फिडन्स म्हाका ऑन माय Right, ओन right. घेवचे खातीर ते म्हाका मस्त हेल्प केला म्हळ्यार Correct. स्टेज फियर आसा पुरो सो हम्म, त्या पुरा म्हाका येवच्या इवेंच्युअली जाल्या, हांव right. त्या पुरा परफॉर्मन्स दिलेली निमित्ती म्हाका मुखार खंडीत येवचें जालें खंडीत खंडीत तशी. हय आतां गांव इतले गांव तूं पळयला जाल्यार खंयचे चंद गांव म्हूण दिसता म्हळ्यार एक थंयची तुवें कल्चर संस्कृती थंय पळोवन कसो शिकली हांव बदल म्हणका म्हळ्यार हांव आत्तां थंय चंद डिसिप्लिन्ड कंट्री म्हळ्यार सिंगापूर पळयलेलें थंय आतां एक एस्केलेटरार तुमी जर्न वता आसा म्हळ्यार पुरो जन एक लेफ्ट सायड राबताची कोणाक तांगेले डिसिप्लिन तशें डिसिप्लिन तशें म्हळ्यार कोणाक एक एमर्जन्सी री धांवन वचका तेतून पुरो जन एकडे राबल्यार एक मनशा वचचा वाट ना सो त्या जाल्या निमित्तानी एक सायड राबताची कोणाक अनेक सायडा वचचा जाल्यार तुमी मुखार वचयता म्हणून आनी एक खंय ज्यो मार्गारी कसने देर इज नो लिटर कसने ना एक पीस ऑफ पेपर समेत आय डोंट थिंक कोणाक सोदू जाता आनी इवन तांगेले पब्लीक ट्रान्सपोर्टान तुगेले मेट्रोज आसा पुरो जेवो विंगड कसने पब्लीक ट्रान्सपोर्ट ते कसने खायनाची इता म्हळ्यार खाल्लारी उडयताच म्हण आसा एकी तुगेले गलीज जाता त्या पुरो आसा त्या पळोवचे गेल्यार इवन आमगेले कंट्री एक स्वच्छ भारत म्हूण आमी एक इनिशिएटीव घेतला त्या वे आय थिंक इट इज अ व्हेरी गुड स्टार्ट फॉर अ बेटर एनवायरमेंट आनी तुगेले हसी कसा वणा कसा म्हणून आमी आतां सेग्रेगेट करताची सो त्या वे एक लायक विशय आय होप आमी त्या एक फर्स्ट स्टेप वी हॅव कंप्लीटेड बट देन मुखार सुने आमी तसले एक कंट्री वरी जाव का म्हण एक आमगेले एक सपन खंडीत खंडीत जाव का जनान पुरा ओट्टू मेळून केल्यार खंडीत जाता एक मनशान कोरनू काय उपयोग ना जावची नाही तशी तुका ते तसले गांवां पळय तांची संस्कृती म्हळ्यार डिसिप्लिन जावो त्या एक भायर म्हळ्यार उत्तर पळयतना जावो, तुका एक खुशी द जाता वे ऑफ टॉकिंग ऑल्सो व्हेरी सॉफ्ट स्पोकन सो त्या पुरा मस्त शिकूंक मेळटा शिकूंक मेळटा आतां हे प्रोफेशनान तुका कशी बदलायसला म्हूण दिसता तुगेले पर्सनालिटीक तुगेले व्यक्तित्वाक कशी बदलायसला इज देयर एनीथिंग येस डेफिनेटली इट मेड मी मोर कॉन्फिडेंट आनी एक्सपोजर वायज हांव आतां बदल म्हणका म्हळ्यार मंगळुरान तूं आशिल्लें जाल्यार मे बी म्हाका इतलें नॉलेज आनी इतले लायफान तूं हांव इतले गांव हें क्रुवान नाही आशिल्लें जाल्यार खंडीतय हांव इतले गांव 3 वर्स भितर भोंवच्या खंडीतय साथ दिना सो त्या एक म्हाका हे जॉबान दिला आनी म्हगेले ड्रीम्स एक फर्स्ट जॉब म्हणटन एक आसता पळय तुका ह्या पुरा अचीव कोरका म्हणून सो ह्या जॉबान म्हाका मस्त पुरा दिला म्हळ्यार कसं नाही आशा पुरो म्हाका घेवच्या आशा पुरो विशलिस्ट आशिल्ली पुरा जाता आसा म्हळ्यार म्हाका गांव भोंवका की त्या म्हाका ह्या जॉबान दिला एकी म्हाका कसं घेवका और आन्न म्हाका कसं घेवन दिवका त्या पुरा विशय म्हाका मस्त ह्या जॉबा थ्रू म्हाका ऑफकोर्स म्हगेले फर्स्ट जॉब but I am always doing well it is first doing amma घेवन बोंचा वच्चा amma अन्ना घेवन तशी मस्त पुरा म्हाका ह्या जॉबान दिला व्हेरी गुड सुपर आतां म्हगेले आतां ताय भोंविले डेस्टिनेशनान खंयची तुका बेस्ट म्हूण दिसता दुबय इज व्हेरी नायस तुगेले डेस्टिनेशन वायज तुगेले भोंवच्याक पुरा तुगेले कसं म्हणचे the city itself is very तुका मस्त पुरा जागो पळोवच्या मेळटा थंय वतरी नेक्स्ट लंडन इज व्हेरी नायस बट लंडन हांव कसं म्हणटा म्हळ्यार इज व्हेरी एक्सपेन्सिव इन टर्म्स फॉर एन इंडियन पाऊंड सो मस्त म्हारग म्हूण म्हणटा खंडीतय पळोवचे जाल्यार जागो बट बिकॉज ऑफ आय थिंक वॉर आनी ह्या जाल्या निमित्ती डॉलर्स आनी पाउंड्साची व्हॅल्यू त्या नमने
वय वय हाई चढतं जाता वय ती वय सो पळत जाल्यार लंडन खंडितय पळोव येता बट थोडे म्हारग म्हण हांव म्हणटा बट इफ यू वॉन्ट अ व्हेरी नायस गुड ट्रीप देन आय वूड से दुबय अँड इवन मॉरिशस इज गुड तुका आतां गोवा आनी मस्त इश्ट जाल्यार सो बीच मागीर तुगेल्या ग्रीनरी आनी व्हेरी काम आनी पीस तुका मस्त म्हळ्यार मस्त जर्न नाची ते तुका कोणी किरकीर करू ना कसं ना यू कॅन हॅव व्हेरी नायस 1 वीक ट्रीप आनी तुका एक गंमत करची तसले प्लेस व्हेरी नायस गुड एक्सप्लेनेशन आतां विश लिस्टांत आशिल्लें खंयचे देश तुका आनी एक भोंवचे आसा इतले देश भोंवन गेले आनी खंयचे देश आसा भोंवच्याक सो म्हाका कोरिया वचका म्हण मस्त भारी मन सो दॅट इज देअर इन माय विश लिस्ट म्हाका एक कोरिया वचका म्हण व्हेरी गुड आनी हें कसं म्युझिक ऐकूचे तसले कसले आसा आय लिसन टू म्युझिक्स बट हिंदी म्हळ्यार ओल्ड अशा पुरो न्यू अशा पुरो सो मिगेल आतां हांव रेडी आनी जेतना स्पॉटिफाय जो युट्यूब ओपन करचे आनी मिगेल एक प्ले लिस्ट आसा ते स्टार्ट जाता म्हळ्यार हांव रेडी जावची ताय मिगेल म्हळ्यार ड्रेस गाणो वय फुल मिगेले प्ले लिस्ट एंड जाता म्हळ्यार एक 5 सॉंग्स जो 6 सॉंग्साचे प्ले करून दवरता वंडरफुल वेल डिसिप्लिन्ड व्हेरी गुड आतां आमगेले विक्षकांत कोणाक एक क्रू मेंबर जावका म्हण मन आसला री तांकां तूं कसो सल्लो दिता मेन हांव कसं म्हणचे म्हळ्यार खंयचे एक कोर्स जो हांव फर्स्ट म्हणल्यार क्रॅश कोर्स म्हूण करताची म्हळ्यार 3 मंथ्स 5 मंथ्सान तुका कितले की दुड्ड घेवन एक 1.5 लाख रुपये घेवन तुगेले एक कोर्स म्हूण आसता सो ताजी पुरो कसनय अगत्य ना मेन कसं म्हळ्यार तुगेले हायट रिक्वायरमेंट वेट रिक्वायरमेंट आनी तुगेले टॅटू विजिबल पार्ट्स ऑफ द बॉडी केलो जेन्ना मस्त टॅटूज आसता ते आसचे नॉट अलाउड इन युअर विजिबल पार्ट आतां मिगेल युनिफॉर्मान तू मिगेल इतले हात दिसता सो त्या पार्टान तू मिगेल टॅटू आसचे विंगड विंगड एअरलायन्सान तू विंगड विंगड रिक्वायरमेंट आसता सो एक टॅटू जाल्यार मागीर लँग्वेज हिंदी आनी इंग्लीश ऑल दीज 2 लँग्वेजेस आर व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी तुगेले कॉन्फिडन्स सो हे असं म्हण जाल्यार यू कॅन इजिली बी अ क्रू खंडित विदाउट एनी डिफिकल्टीज यू कॅन आनी इंटरेस्ट आसूं इंटरेस्ट आसूं उत्साह and if you ask educational requirements then 10+2 अच्छा I want so to know. yeah 12th pass is important म्हळ्यार ग्रॅज्युएशन आनी कसं ना ये खंयच्यार येता इंटरव्यू का पयला म्हणून न्यूजपेपर आसकी ना वेबसायट indigo.careers or airindia.careers म्हण घाली सतत तांगेल्या येता बट रिक्वायरमेंट्स येता आनी एअर इंडियान आतां चिके चेंज केला तांगेल्या येता म्हळ्यार मस्त जन येता जाल्यार लिमिटी तांकां वॉकिनाक 1000 जन येताची सो त्या तांकां हँडल करूं जायना जाल्यार लिमिटी तांणी बंद करून एप्लिकेशन बेसिसार स्टार्ट केला आतां रिसेंट जावन फ्रॉम पास्ट 5-6 मंथ्स दे स्टार्टेड एप्लिकेशन म्हळ्यार तूं त्या क्लियर केल्यार देन दे कॉल यू फॉर इंटरव्यू फुडें हांव दितना नाशिल्लें कितल्यो येयलींची तूं वतना वॉकिंग हांव वतना ऑलमोस्ट मिगेल मंगळुरांत वय ऑलमोस्ट आय थिंक 500 की जन आशिल्ली out of that how many were selected I think 25 to 30 were selected but ते कशें आशिल्लें म्हळ्यार लास्ट येवन सांगिल्लें आतां तुगेल 1-on-1 इंटरव्यू जातरी यू गॉट सिलेक्टेड म्हणून तांणी म्हणटा देन स्पॉट आरी सो देन यू गो फॉर डॉक्युमेंटेशन सो मिगेल डॉक्युमेंटेशन जालें जाता हांव घरा येयली सो म्हाका मुखार मागीर कितली जन जाल्लीची सिलेक्ट जाल्लीची ते म्हाका गुर्तुना सो बट 25 to 30 इजिली दे मायट हॅव सिलेक्टेड लाय जाल्यार दिती तुगेला उरलो न्हू एक कॅबिन क्रू जावका जाल्यार इता कसं पुराय रिक्वायरमेंट्स आसाची आनी कितली तांणी एन्जॉय करीत ते जनाक सर्व करताची हाजवेरी फ्लायटारी जनाक एक सुरक्षीत जावन प्रयाण करच्याक की ते तुमी मस्त तांकां एश्युरन्स दिवचे चंद करून हसताची नमस्कार दिताची वयर आपोवची पुरा खुशीज आसता आतां आमी विश्व कोंकणी कुटुंबा तर्फेन तुका बरें जावो लायक जावो आनीक तुगेले संतोष की सुख की शांती की मनाक आसून चंदायर तुगेल जिवनात प्रयाण मुखार वतर राबो म्हण आमी इच्छा करताची आनी तुमगेले कशी आमगेले तुमगेले फ्लायटार आशिल्ल्यांक तुमी सुरक्षीत जावन आनी संतोष जावं तशी प्रयाण करता की तशीच तुगेले जिवना प्रयाण चंदायर जावो म्हण आमी इच्छा करताची तू मस्त धन्यवाद तू हांग घेवन आमगे लागी तुगेले पुरे चांग विषय मनान सांगिल्लो सो थँक्यू सो मच
थँक यू सो मच तुमकांय म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिलेली खातीर. इता म्हळ्यार म्हाका एक स्ट्रीम मोड ऑफ कसं म्हणचे एक जनाक कशी जॉइन जावेत आनी तांकां एक नॉलेज आसना. हांव रिसर्च करून स्ट्रगल केलेले तितले आनीक कोणाय करू नज म्हणलेले खातीर एक भारी लायक ऑपॉर्च्युनिटी तुमकां तांकां दिलेली सुलभ आसा. जावं तशी. तांक वय, खंडीत जावं. वय, वय. सो थँक यू सो मच. येस येस आनी अगेक तुमगेल आनी कोणी कोंकणीज आसा की तुमगेलांगा मिगेल तुका बॉम्बे मेळ्ळेच की वय बॉम्बे बॉर्न अँड बॉटअप तू मस्त एक मिगेल फ्रेंड आसा हं. बट मंगळूरा दोकून कोणे ना. वय तेश. असो ट्राय करतलेंची वय तांकां एक धैर्य आसतलें म्हणून आमी हें करया इता म्हळ्यार लायक जॉब तुका बोंवच्या की खंडीत ऑफकोर्स फॉर एटलीस्ट फॉर सम इयर्स ऑफकोर्स असल्यार 5-6 नॉट इयर्स आराम से वय कोणे कोरेत. वय मुखार कसं जाता म्हळ्यार हेल्थ इश्यूज येवच्या पुरो वय जो वय विंगड टाइम वारडी कनी जाली उठात म्हूण जाल्यार वय मे नॉट बी वाडीक जाल्यार ताय कसं न्ही रूल ना एक्चुअली एअरलायनाचे की वाडीक जे तर काम सोडका जाल्यार आमकां मागीर ते कोप वय अप करू जाय जायना येशना. वय तांगेल इता टायमिंग्स म्हळ्यार की टायमिंग्स आसा पुरो वय इवन तुका आमगेल बेज आसूच दिल्ली बँगलोर बॉम्बे सो थंय तुका मुखारसून कोणे मेळ्ळार जो वाडीक जाल्यार जाता नातल्यार तुगेल विंगड प्लेसांत आनी जाल्यार तुका ट्रान्सफर मेळना. सो ताजे नली मी ती सोडका पडता मजान वय वय तशी. बट फॉर सम इयर्स व्हेरी नायस एक्सपोजर ऑपॉर्च्युनिटीज येस यू गेट टू लर्न लॉट ऑफ अ थिंग्स लॉट ऑफ मस्त थिंग्स शिकू मेळटा मस्त शिकूंक मेळटा. म्हळ्यार वय तूं डेली नमुन्या जना पळयता वय आनी तांणी कशी आसाची तुगेल कशी फ्लायटा भितर येत देखून भायर वचची ताय प्रत्येक मनशाल आमी प्रोफायलिंग म्हूण करताची. म्हळ्यार आतां एक मनीस भितर आयला आमी नमस्ते करताची तेदना तो मनीस कशी कसा ना तो आमकां एमर्जन्सी टायमार हेल्प करता की ना. सो त्या विशयार आमी तो खंयच्या सिटार बसला आतां आमगेल्या एबल बॉडी पॅसेंजर्स म्हळ्यार मेनली कोण आमकां एमर्जन्सी जो सेफ्टी कशी इवॅक्युएशन कळटा टायमार तें आमी भितर वतनाच आतां तूं पळयता तुका एक कळटा हो मनीस एबल आसा म्हळ्यार एक सम आसा तेदना तुका ऑटोमॅटिकली ते एक आय थिंक ओवर द इयर्स आमी ते शिकल्याची त्या शिकताची विशय. हो 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 सो हो हे मनीस जाल्यार आमकां एक पाय कसने अगत्य पडल्यार आमी ताका वचून हा मोडे आपोवयता आपोव येता म्हूण. इता म्हळ्यार आमी केलो पटी मनीस जावन आसतना आमकां कसने जावच्या पुरो वय एकी वय आमी तशी कसले मेडिकल एमर्जन्सी कसले जाल्लेले आसा की तुमगेले फ्लायटान मेडिकल एमर्जन्सी मिगेलांक एपिलेप्सी म्हळ्यार हा तुगेले फिट्स जाला सो वे वय त्या जाला मागीर एक मनीस बोट चुकून पडलेल फेंटिंग मागीर स्मॉल तुगेले कोणी डॉक्टर्स असले फ्लायटान फर्स्ट आमी हे मेडिकल प्रॅक्टिशनर आसा की ना म्हणून आमकां अनाउन्समेंट करता. सो पक्कने कोणी ना जाल्यार आमी कॅप्टना सांगून मागीर कितली सिवियर आसा ताज्या प्रकार आमी लँड करता की एकी आमी हँडल कोरयत. कित्याक म्हळ्यार फिट्स पुरो तुका लँड एक्स्ट्रीम जाल्यार मात्र नातल्यार तुका त्या टायमार तुका एक 4-5 मिनिट मागीर इता मनीस समजता. वय वय सो त्या प्रकार आमी आनी पायलटान आमी कॉल आनी घेवन सो एमर्जन्सी लँड करका पडटा एक एक पाटी एमर्जन्सी लँड विदिन 10 मिनिट्स और 15 मिनिट्स आमकां लँड करूका. इता म्हळ्यार केलो पटी नियर बाय एअरपोर्ट नियर बाय एअरपोर्ट तुगेल प्रेग्नन्सी रनी आसताची केलो जेन्ना. सो रूल्स आसता बट केदन कसं जाता म्हूण सांगू जायना. सो तेदन आमी कॉल घेवन 10-15 मिनिट्स भितर आमी खंयचे नियर बाय एअरपोर्टा लँड जावका. सो तशी आसा धैर्य जावका कसं लागे खंडीत लायक लायक वय आतां आमगेल विक्षकांकय आमगेल एक संभाषण कितले एक सरळ जावन अदितीन मिगेला पुरा तिगेले एक्सपिरियन्स आकाशा तितले अनुभव म्हूण सांगितलं तितले अनुभव आमगेला वांटून घेतिल्लो आसा. एक अंत भितर काय ना आमगेल सपनाक साकार करका जाल्यार आमकां धैर्य खंडीत आसुका शिस्तू आनी निरंतर शिकचे एक नमुन्याचे उत्साह आस म्हूण जाल्यार कसलाके भिवका म्हणना आमी मुखार वचचेत म्हूण अदितीले हे उतरांत आमकां कळलेलें आसा. तुमकां इतलो वेळ बशिल्ल्याक धन्यवाद आनी देव सगळ्यांक बरें करूं.